उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसू. भाऊ भयणीनो, जेजू आमकां परत्यान उगडास करून दिता. आयच्या शुभ वार्तेंत ताणें आमकां व्हड एक जेवण तयार केलां आनी रायाच्या पुताचे काजराचे जेवण तें आमकां हर एकल्याक तांचो आपोवणें मेळ्ळां. पूण जायत्यांनी त्या काजराच्या जेवणाक येवच्याक न्ही बांदिली आनी हाका लागून रायाक राग पेटता. कित्याक जाका कोणें ताणें आपोवणें दिलें, ताणेंच जावन आपोवणें दिलें, तांकां तें फावो जालें ना. हर एका येवकारिस्ताक येता आसतना आमकांय तेंच आपोवणें मेळटा. आनी हे रायांच्या रायाचे ताच्याच लग्नाचें जेवण आनी ताचे तो लग्न जाता कोणा कडेन? आपल्या पवित्र सभे कडेन, म्हणजे आमच्या हर एकल्या कडेन. देखून आमचें जेवण हें. देखून ह्या सकाळी फुडें आमी ह्या देव मंदिराक आयल्या हातूंत भाग घेवच्या, आमची काळजां म्हणून तयार करया. खरेंच देव आमचे कडेन ताच्या उतरा वरवीं परत्यान उलोवं दी, आमकां प्रेरणान बरोवन दी आनी उपरांत ताच्या कुडी रक्तान आमकां तो पोसतना त्या पोशणा वरवीं आमचें जिवीत नवसरलेलें नवें जिवीत जावं दी म्हूण आदार मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ देवालागी विनंती करा म्हणून. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनातली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक
आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनाक. एजाकियल प्रावदीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्वर देव अशें म्हणटा, राष्ट्रा मदें बस जाल्लें तें म्हजें नांव आनी तुमी तुमचे मदें बेश्टायिल्लें तें नांव हांव परत्यान पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्राय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हांव वाडतलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळपणांतले आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतले हांव तुमकां नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करून पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजां आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतर हे. देवाचें उदक. नितळ उदक तुमचेर शेणा, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणा, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. काकुळदारा देवा म्हजी काकोळट कर. भोवकून वळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पोसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणा, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेद्वा पाप्याक तुज्यो वाटो हांव दाखयतलो देवा. आनी पातकी तुजेशी परतून येतेले सायबा. नितळ उदक तुमचेर शेणा, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणा, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज तुमची काळजां धारून करिनाका. बगर सर्वेस्पराचो ताळो आयकाया. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडले. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयिल्ल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनवरां मारल्यात. सक्कडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गरणे करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतेस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैनां धाडन त्या कुणीगरांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर बसपून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयिल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्ना उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताची साकर वाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या सुमेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची नेसन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळो रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पाय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. कित्याक आपयिल्ले साबार आसात, पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. देवाचे उतर हे आमच्या विसाच्या बलिदाना वेळार आमकां जायती मागणी आसा आनी तांतूं एक महाप्रार्थना म्हणटा आमी, ते महाप्रार्थना आसा. याजक सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया म्हणटा आनी ताच्या उपरांत हे महाप्रार्थना त्या उतरां सांगता सुरू जाता. आनी ते महाप्रार्थना निमाणें आमी जराल तरान आमेन म्हूण व्हडल्यान म्हणल्या उपरांत त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता म्हणटा आसतना आमेन म्हणटा. आनी ह्या महाप्रार्थनेच्या सुरवेर तांतूय नोमुण्याची महाप्रार्थना दिल्ली आसात. एक तिसरें महाप्रार्थना म्हणून चड करून तुमच्या गांवांनी फेस्तां आनी व्हड संदर्भ आसल्या वेळार याजक हे महाप्रार्थना विचतात. उदेंती जावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तो जमयत आसाय. उदेंती जावन अस्तेम ते पर्यंत जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तो जमयत आसाय. आनी ही उतरां तुमी भोवशा 100 फावटी आयकल्या, 1000 फावटी तुमी आयकल्या. तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तो जमयत आसाय. भाव भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपाचे दीस घालया. हें वाचप तुमकां खंय तरी आयकलां म्हूण वखदा. एक व्हड एका संदर्भार एका विशेष एका दिसा तें वाचप आसा. पूण तुमची जर तर तुमी आयकूंक ना, तुमची चूक म्हण ना, चूक आमची पाद्र्याबांची, गुन्यांव वा आमी. कित्याक जायते फावटी हें वाचप आमी कॅन्सल करता. खंयच्या एका दिसा तुमकां उगडास आसा की आईचें पयलें वाचप राष्ट्रा मदें एजेकियल प्रवाद्याच्या राष्ट्रा मदें बस्ट केल्लें म्हजें नांव हांवें तुमचे मदें बसयल्लें, देखून हांव पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव दोळ्या मुखार एक म्हजी पवित्रताय दाखयतलो म्हणटा. देखून तुमच्या मदलें फातराचें काळीज काडून उडोवन एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो.
खंय तरी उगडासाक हें वाचप तुमकां आयकूंक मेळिल्लें. ओडणी पास्काच्या राती पास्काच्या जागरणा वेळार सुमार उत्पत्ती पुस्तकांतले पयलें वाचप धरून निमाणें वाचपा पर्यंत सुमार 9 वाचपां आसात. 9 वाचपां आसात. आनी पास्काची जागरण कित्याक दवरतात म्हणून आज आमी मस्त मागण्या विविध मागण्या जमतेनी सगळी रात जागरण आनी पुरा दवरता. पूण आमच्या मदें कित्याक यावं नेना ती रात महारात व्हड रात आमकां. आनी त्या राती आमी जागरण दवरूंक जाय. आनी काळोख सरून नवो सूर्य उदेतात आसतना आमी सगळ्यांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणान उठोवंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशेता. हाका लागून आमकां तयार करच्या खातीर त्या रातींच्या 9 वाचपां मदें एक वाचप आसा. पूण आमच्या मदें कितें घडलां आतां आमकां वेगी मीस जावंक जाय पास्काचें जागरण. जागरण म्हूण सगळी रात दवरच्या बदलाक 7, 8, 9 वरार मीस सुरू केलें. 9, 10 वरां भितर काबार केलें आनी जागरण म्हळें आमी. आनी लोकांक की पुरसोत ना म्हणटा आमी याजा की त्याच नमुन्याचें जालें आसूं. आनी हाका लागून हें वाचप थोड्या फावटी कॅन्सल केलां. पूण तातूंत एक गूट आसा. कसलो गूट तो? फातराचें काळीज घट जाल्लें काळीज काड उडोवन एक नवें काळीज देव दिता म्हणटना देवाची बसावणी ही आमच्या मदलें काळीज काड उडोवन नवें काळीज देव आमकां दिता. म्हळ्यार तें कशें घडटा? आतां आमी जायते फावटी देवाचें उतर आयकता. आनी मिसा वेळार तें खुद्द जेजूच ताच्या मणयाऱ्यांच्या रुपार उलयता म्हूण आमकां पवित्र सभा शिकयता. देखून बायबल स्टडी केल्ल्या बरी खंय एक बायबल काणयेन आमी वाचचें न्हय तें ताचें अध्ययन करचें न्ही. हांगा मिसा वेळार देवाचें उतर परगट जातना जेजूच खुद्द जावन आपल्या मणयाऱ्या मुखांतर आमच्या कडेन उलयता. जावं आतां पात्राचें काळीज काड उडोवन आमकां नवें काळीज देव दिता म्हणटना ही फकत बसावणी गी केन्नाय जाता गी हें या खंयच्याय संतीक सरी करूंक म्हणल्यार बरी एका प्रवाद्यान उलयलीं उतरां दे आमकां पवित्र सभा दिता गी या हें नीज करून घडटा. जर तर हें नीज करून घडना जाल्यार आमी हें वाचचें कित्याक? तर्क समजलें? जर हें नीज करून घडना जाल्यार कमिसा वेळार आमी एक फकत भुरग्यांक काणी सांगिल्ल्या बरी एक वाचल्ल्या बरी जालें ना. पवित्र सभा कितें चिंता? हें वाचप आयकता आसतना हें बलिदान भेटयता आसतना आमी ती सगळी रात जागरण दवरून जशें काळोख संपूर्ण नवो सूर्य उदेता आनी उजवाड काळोखाचे जैत व्हरता त्याच प्रमाणे त्या सगळ्या राती आमचें काळीज सावकास करून रुपांतर जाता बदलाता. देखून तें घट आसलें काळीज मोव जाता. स्त्रियो तुमी आसात हांवें खंयच्याक एक सोरी करियेत तुमकां तांदूळ वांटूंक जायचे जाल्यार तुमी उदकांत भिजोवन घालतात कित्याक तो मोव जायचे तांदूळ मोव जायचे ताचे उपरांत वांटूंक सुलभ जाता. तांदूच जर तर कणींच जर तर वांटूंक सुरू केल्यार आमकां ती वाटना कित्याक ती घट आसा. त्याच प्रमाणे आमचें काळीज मोव जाता. आमी कितले हातूंत भाग घेता त्याच प्रमाणे सावकास करून आमचें काळीज मोव जाता. आनी त्या सगळ्या राती आमचें घट आसलें काळीज मोव जाता फातरा सारकें काळीज मोव जाता म्हणटा आसतना पास्काची रात त्या राती मात्र न्ही हरी एका मिसा वेळारी आमी ताचें कंटिन्युएशन म्हणटा तें मुखार सोन व्हरता. देखून जें कितें पास्काच्या राती घडटा तें ह्या वेळारी आमी मिसाचें बलिदान पेटयतना घडटा. जाल्यार उदेंती जावन अस्तेम ते पर्यंत उपरांत याजक म्हणटा न्ही एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. कसली ती खाशा परजा? पोरण्या सोल्ल्यांत आयकल्ल्या बरी इस्रायल मात्र ती खाशा परजा गी कित्याक तो पोरनो सोल्लो. आजकाल ह्या घडये आमी अशें सांगूंक जाय आमचे मदले जायते शिकोणदार आसात पोरण्या सोल्ल्यांतली असली वाचपां काडटात आनी लोकांक बुलयतात खंयच्या नमुन्यान तें देवाचें उतरच न्हय म्हणना हांव. आळे अशें घडलां
आळे आमकां तितून संततेक शिक्षा मेळटली. देव म्हणटा सकट तो काण उडयतलो आनी नव्यान रचतलो. पूण खंय, खंयच्या वेळार, केदाळा? आत्ता आमी केदाळा भाग घेता आमी ती नवी परजा. देखून जर तर एक शिकोंदार पोरनो सोल्लो मात्र काडन कितले सविस्तार करून सोबीत सोबीत उतरांनी कितलेंय शिकोवन दिल्यार, एक प्रावादे सारकें शिकोवन दिल्यार, जर तर हे देवाचें उतर नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्त थंय संपूर्णायेक पावता म्हूण दाखोवंक शकना, तो खरो प्रवादी न्हय, फडकिरो प्रवादी. देखून आमकां क्रिस्तांवांक ओल्ड टेस्टमेंट पोरनो सोल्लो मात्र न्हय, नवो सोल्लो अति गरजेचो. कित्याक सकट प्रवाद जें कितें नियमशास्त्रांत सांगलां, प्रवाद्यांनी सांगलां आनी जाणवायेच्या पुस्तकांनी सांगलां, तें जेजू क्रिस्त थंय संपूर्णायेक पावता. आनी आतां जेजू क्रिस्त थंय संपूर्णायेक पावला म्हणून थंयच रावल्यार पावना. तें चारित्रीक जावन न्ही, 2000 वर्सां पयलें आज तें परत्यान घडटा. देखून गांस, आमी एका चैनी गांस घाल्ल्या बरी, सारको गांस घाला. पोरण्या सोल्ल्यान जें कितें सांगलां, जेजू क्रिस्त थंय संपूर्णाय पावता आनी जेजू क्रिस्ताची संपूर्णाय आमी सकटा आज जियेता. देखून पळया परत्यान ती काशा परजा पोरण्या सोल्ल्यान सांगल्ली, आमी ती आमचे थंय उदेंती जावन आसता ते पर्यंत एक बेठवणी करचे काशा परजा जमयता साय आदी जाल्ली थंय न्ही, जेजूच्या काळार ताच्या शिसांक मात्र न्ही, आमकां सयत ती लागू जाता. आमी ती काशा परजा. देखून आमचे थंय देव हो प्रावाद संपूर्णायेक पावयता. ताणें दिल्ली बसावणी संपूर्णायेक पावयता. देखून आतां कितें घडटा? 2 संगती आज उगडास दवरया. आयच्या शुभ वार्तेक त्या रायान जेवण तयार केलें, ताच्या पुताच्या काजराचें जेवण दिलें, सकटांक आपयलें. पळया, पूण कितें घडलें? थोड्यांनी निभा दिली, थोड्यांनी गणनेच केलें ना. पूण ताच्या किसड जावन थोड्यांनी ताणें धाडिल्ल्या संदेशकारांक मारन सोडलें, जिवेशी मारन सोडलें. देखून राय कितें करता? सकटांक कोणाक हाका योग्य न्हय तांचो संहार करता. हें घडटागी, हें घडटागी आमकांय आज देव त्याच मापान आपयता. ताच्या पुताच्या लग्ना जेवणाक देवाचो या रायाचो पूत कोण? जेजू क्रिस्त. आपयल्ली कोण? आमी सगळीं. देखून याजाक म्हणटा आमकां सगळ्यांक उद्देशून, सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसो, आमची काळजां उबारोवया. कसलीं काळजां ती? आमची काळजां शुद्ध केल्ली, मोव जाल्ली, नितळ निर्मळ जाल्ली, शुद्ध केल्ली. देखून पास्काच्या राती तेंच आमचेर आगमेन शेणावन याजाक एक नितळ काळीज आयच्या किर्तनांत आमकां आपुरबायन कंतार केलें, नितळ उदक तुमचेर शेणावन हांव तुमकां शुद्ध करतलो. आमी शुद्ध केल्ली ती. देखून आमचे थंय आज हो प्रवाद संपूर्णायेक पावता. तितले मात्र न्ही, इतले उगडास दवरया. मिसांत भाग घेता आसतना जावं पुरो एक अर्द्या वर आसो, मुक्काल वर आसो, एका वर आसो, वेळ तो आमी सावकास करून रुपांतर जाता, सावकास करून रुपांतर जाता. आनी हर एका संगतीक भाव भयणीनो, तुमी तुमच्या लागीं मस्त भक्त आसा न्हय म्हणना हांव, पूण आणखी इल्लेशें गमन दिवया. हांव जर तर एक अर्द्या घंट्याक जेवंक बसलो, जेवण जाता आसतना म्हाका एक दादूस काय भोगता, हां पोट भरलां. हांव जर तर एक तूं आलोकान येवन न्हावंक गेलो, म्हाका एक समाधान भोगता, आतां म्हज्या कुडीक एक सुशेगाय भोगता, आंग नितळ जाला म्हूण म्हाका भोगता. जाल्यार येवकरिस्तांत ह्या मुक्काल वरांत ह्या एका वरांत आमी बसतना खरेंच बदलाव जाता की ना? जाता, जाता. आनी तूं भाग घेतिल्ल्यांत वांटेली जाल्ल्यान आमी नवी परजा जाता. आज इतलेंच उगडास दवरया. देवान आमकां हें भाग दिलां, आमकांय आपोवणें दिलां. आनी आमी भाग घेता आसतना घरा जावं पुरो हे मीस जाल्ल्यान पाटी वेता आसतना, आमच्या घरांक वेता आसतना, आमच्या कामाक वेता आसतना, तुमी ती नवी परजा, आमी सगळीं ती नवी परजा. आमचे थंय देव आसा, आमकां तें जेवण मेळना. आमी दादोशी मनशां, आनीकी योग्य न्हय आसली मनशांनी दादोशी मनशां म्हणून खऱ्या काळजान या. पळया आमचो दीस कितलो बरो जातलो. देवाची कृपा हर एक घडये आमच्या सांगात आसतली.
दये पुरता तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता भुल्या वायना सोवे आमकां सासवी थयता बापा कानीक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुवा स्वीकार करमू आमी दये पुरता म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाला महिमेत आमच्या पवित्र सर्वेस्पर मानून प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे तांतू तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं आमकां नव्यान तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता तुका जय उत्सर्गी तुका जय साध्य तर ह्या येवकरिस्ताच्या महाप्रार्थनाच्या हर एका उतरांक गमन दिवया बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता उदें ती तावन आसतेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता हांव तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोबतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थसो गूठ परगटुया. सुमियांची चूक तुझे मरण आम्ही समारता. तुझे पूर्ण जीवन कोणामी परगटता. तुझ्या येण्या आम्ही उतरेता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुन्हा जिवंतपणासो आणि सर्गा सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांनी हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र साबा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सोमे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आणि अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मरियेच्या, भाग्यवंत जुझेतीचो पती, भाग्यवंत दमदुतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समिस्त भक्तां सांगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान विंसून काडलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जे हेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवशन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याराचो ती उद्वनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची.
ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्लीं आमी सुभागी. Sumiatem jutrince म्हाका फळना. पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वीकार तूं कर म्हाका. जिविताच्या मुळ्यांत पोसून म्हाका करतें तुज्या नेट. देव्यान तुज्या गालोस करून म्हाका मोगान काळीज भेट. जेजू बऱ्या उंड्या जिविताच्या तू जीवित म्हाका. जेजू गोया न्यायीदाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. जिविताचे वाटेन सोलोन म्हाका सर्गी बंदाक पावो. फाटलाव तुजो सुम्या करून म्हाका मोरये पासलेन वाड. जेजू बऱ्या गुंड्या जिविताच्या तू जीवित म्हाका. जेजू बऱ्या न्यायीदाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. प्रार्थूया. कनवळ्या बापा, या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची बगीदारां आमी जावंक पावूं. या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
दयेकन बसात. मोगाच्यानो आमच्या पुणशेताच्या मुखार आसच्या त्या रस्त्यार आमी इगर्जेच्या समकार बॅरिकेड घालता. चलो नेतल्यांक वयर येवंक आनी व्हेकल कोण 2 व्हिलर वा 4 व्हिलर येतात आनी आमच्या ग्राउंडाक येवचे बरी. पूण ह्या दिसांनी जायतीं 2 व्हिलरां आमच्या बॅरिकेडाच्या लागींच वा गेटीच्या लागींच दवरतात. अशें चलो नेतल्यांकी अडखळ जाता आनी वाहनार भितर आमच्या ग्राउंडाक येतल्यांकी अडखळ जाता. त्या देखून तुमचे लागीं एक कल्ती विनंती, तुम्ही वाहनां घेवन आयल्यार आमच्या ग्राउंडाक येया. आमचे स्वयंसेवक आसात, तुमची वाहनां खंय दवरिची ते तुमकां जागो दाखयतले. रस्त्यार वा बॅरिकेडाच्या मुखार वा गेटीच्या मुखार तुमची व्हेकलां दवरिनाकात. जायते उपाद्र जातात आनी जायते कंप्लेन आयल्यान. मुखल्या ब्रेस्तारांत तुमी आमच्या लागीं सुदारसितात म्हणून आमी पाती येता. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा स्वरुपी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावूं सो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावची येलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुलकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमी सगळीं गरजेवंतां. जायत्यो गरजो आमचे थंय आसात. जेजू बाळका लागीं कालतेपणी मागया आमकां तो पावूं म्हूण. मागया. हे भगेवोन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजब भितरां उगडाप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरी एक रुपये मरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी एक रुपये मरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी एक रुपये मरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपाच्या जेजू बाळका तुज्या काळजांचेर एका कुळतीची विस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी. आनी आमचे यत्र गाणांची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुजाक सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकान फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया.
मागया ये भोव उदार बाळो जिजू तुझे मुखार आमी सरपडटा तुवें कदाय केल्ल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळना आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर क्रिस्तुच्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली देवीक मजा जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे संवेर रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. वेच्या पयलें जर तर उबे रावत जाल्यार उबे रावात. एक घडी परत्यान मोतीक वरया. आज आमी कितें आमी आतां पाटी वेता आसतना आमच्या घराक वेता आसतना आमच्या कामा जागे वेता आसतना कितें व्हरून वेता जर तर तें मोलादीक जागृतकायेन व्हरया. तुमकां कृपा मेळ्ळ्या देवाचें उतर मेळ्ळां आनी बळका जेजूची आशिर्वादां मेळ्ळ्या. जोकासने मोगाण आमकां हेर खंयचे संगती आज चंचल करच्यो नाका. देवाचो आशिर्वाद आमचे सांगता आसा आमी ताची परजा म्हणलें समजून जोकासने ही कृपा घरा व्हरून या. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे जेजू बाळका तुजे समोर आगती येता तुवें केल्ले सरबोरे भोव आमी नियाळटा. क्रिस्तू गंभीर साराय काळजांतली हुसान सांगता दया कर म्हूण आमी पराता. मनशा पोनान वाडोवंक तुजे बराबर सालीन बोळी मोनाच्या तूं आमकां बाबा पुरगोश्यान मोगामय पासान जियोंक आमकां तूं उर्बेत कर. मनशा पोनान वाडोवंक तुजे बराबर सालीन बोळी मोनाच्या तूं आमकां बाबा पुरगोश्यान मोगामय पासान जियोंक आमकां तूं उर्बेत कर. मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मोरया आशिर्वाद दिया आमकां. आमच्या देवा आमच्या